services will be conducted in Konkani. Today we have in our midst Father Ebon Vaz, who is a pillar father working in Arunachal Pradesh for the last 27 years. And he goes to different parishes to preach. On behalf of the Society of the Saint Anthony, dear Father, we welcome you. Can we have a round of applause for Father? Today's Novena is offered by late Josephine Coelho and offered by Mr. Menino Calasso and Mrs. Aspirin Calasso and Baba Alex Calasso from Marol. They have asked to pray for the good health of the family, and she has also thanked our dear Saint Anthony for showering all her blessings and his blessings and fulfilling their wishes. Can we all stand as we take the entrance hymn? Hymn number 23 on page 78. आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दे सौम्या उदार आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दे सौम्या उदार दिव्य राहिल्या तुझे मुखार हाडला मोग जाऊन काळजा रूपार दिव्य राहिल्या तुझे मुखार हाडला मोग जाऊन काळजा रूपार आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दे सौम्या उदार बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. विनतीचे मागणे तुमची जबाब सौम्या आयक आमकां आमी मागताव सोम्या ऐक आमकां आमी मागताव. म्हज्या मोगाळ्या भाव भयणीनो आतां आमी देवाक आमच्या बापाक प्रणिफात करया. हे मुतीन दवरून कितल्या व्हड गुणांनी सांत आंतोन बरोवन आसलो. ह्या वर्त्या देवाच्या मनशाचे उदाहरण घेवन आमी बापा लागीं मागया. तुमची जबाब सोम्या ऐक आमकां आमी मागताव. सांत आंतोनीन एक सादे आनी खालतिकायेचे जिवीत एका गरीब फ्रांसिस्काच्या वोर्दीचे आपणायिल्लें. तेच भाशेन आमी एक खालतिकायेची जिवीत जियेव आनी आमची काळजां गिरेस्तकायेक आस्तीक आनी मजेक लबदाना जावं. जबाब सोम्या ऐक आमकां आमी मागताव. सांत आंतोनीक पवित्र पुस्तकाचेर आसलेल्या देवाच्या उतरांचो चड मोग आसलो. ताणें ताची शिकवण केली, मागणें केलें आनी ताचे प्रमाणे तो जियेलो. अशें ताच्या मोगा आनी सेवे चाकरे उद्देशी दिसून येता ह्या देवाच्या उतरांची रूज आमकांय लागोंक आनी ते उतार आमचे जिवीत जावं. जबाब सोम्या ऐक आमकां आमी मागताव. सांत आंतोनीक नांव दिल्लें आसा परजळतो आनी जळतो उजो. फटींचे नाश करणारो वावुरयां आमच्या वाड्यांत आसा ते सर्व खोटेपण साडयो अनीत आनी भ्रष्टाचार काडून उडोवंक. जबाब सोम्या ऐक आमकां आमी मागताव. सांत आंतोनी एका व्हडा बावर्तान भरलेलो मनीस. जेजूचे पवित्रपणाचे शुभ वर्तमान ताणें परगट केलें आनी अविश्वासीपणाक ताणें पयस केलें. आमी वावुरयां आमच्या धर्मांत आसा तें अविश्वासीपण, मागण्यांच्या लेटरांचो सांकळ्यो, जादूच्या नंबराचो उचार
आनी हर एक वांकडी संवय जे आमकां बेश्टयता आनी आमकां अपवित्र करता ताका आमी पाठ करूं. तुमची जबाब तुम्ही आयक आमकां आमी मागता. आपणा भोवती असलेले द्वेष दुर्बळकाय अदृश्ट असा पळोवंक जेजू भशेन सांत आंतोनीचे काळीज मोवाळ्ळे आनी कश्टांतल्यांक सगळ्या ह्या वायटांतले सोडोवंक ताणें प्रयत्न केले. ह्या ताच्या उदाहरण घेवन आमी वावुरया आमचे भोवती आसलेल्या सगळ्या दुर्बळ्यांक आनी कश्टांतल्यांक, अपायज आसात, बेकार आसात, आमाल पिवण्यांक सांपडलेल्यांक आनी ड्रग्स घेतल्यांक आमी आदार दिवं. जबाब तुम्ही आयक आमकां आमी मागता. सांत आंतोनीच्या जिवितांत जेजूक पयिल्लें स्नान आसलें आनी शुभ वर्तमान प्रगट करूंक जावन आसलो ताचो हेतू. सांत आंतोनीचे देवासांव न्हय फकत आमच्या गरजां खातीर मागोवंक वा विजमिता पळोवंक आसचें न्हय, पूण आमी चड आनी चड जेजूशी ओडून येवंक आनी ताचो मोग आमच्या काळजांत पेटोवंक. जबाब तुम्ही आयक आमकां आमी मागता. मागया सगळ्या पिडेवंता खातीर, प्रायवंता खातीर आनी आमचे मदें आसलेल्या सर्व मोतीच्या पिडेन कश्टांतल्या खातीर सांत आंतोनीच्या विनवणेन तांकां मोतीची कुडीची आनी आत्म्याची भलायकी मेळोवंक. जबाब तुम्ही आयक आमकां आमी मागता. आतां आमी आमची ते सवां सांत आंतोनी मुखार दवरया. तुमची जबाब तुम्ही आयक आमकां आमी मागता. मागणें. सर्गीच्या बापा, आमी तुका अर्गां दितांव, आमी वाखणतांव तुज्या सेवेक सांत आंतोनी पासून जाचो मोग जेजू पासत ताच्या राज्या पासत आसलो आनी हो मोग आमकां एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां उर्बेन भरता. तुज्याच राजा पासत तोच मोग आसूंक आनी जेजूची सेवा करूंक आमकां आदार दी. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. निमाणें मागणें. जो आमकां पडना जावचें करता, आमकां निरापराधीपणी आनी संतोषान आपले महिमे मुखार हाडूंक त्या एकल्याच देवाक आमच्या सडवंदारा जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं जावंक रजवटकी पदवी आनी अधिकार आदी आतां आनी ससनाच्या ससनांक. आमेन. पाप साहेबाच्या इराद्या पासून एक आमच्या बापा, एक नमान बरे आनी एक अनंत बापा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशेंच आमचे पदकां मोस आनी आमकां काडलें पडोवं दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी देव तुजे तें आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे क्रिस्त जेजू. भाग्यवंती मरिये दावाचे माये, आमकां पापीं खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सदां सदां सर्वता. आमेन. ती नमान मरिये मोरयेच्या देवासवा पासत. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीन जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पापीं खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आमी म्हणया, मोरये म्हजे माये, म्हाका पातकांतली निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीन जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पापीं खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आमी म्हणया, मोरये म्हजे माये, म्हाका पातकांतली निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीन जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पापीं खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आमी म्हणया, मोरये म्हजे माये, म्हाका पातकांतली निवार. Hymn number 31 on page 81. Maria mai corpeci, potavin zamoleli,
अमृती गोडसाण जिबे म्हज्या खेळयता आब्रूदीक म्हजी माय तुजे वेगेन रिता मारिया 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 म्हजी माय मारिया 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 म्हजी माय. सामाकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान उपरांत जेजूक ताच्याच उतरांनी सांपडून घालीचे म्हणल्या उद्देशान थोडे फारिजेव आनी थोडे हेरोद पक्षेदार ताचे सशी आयले आनी म्हणाले, मेस्त्री, तूं एक सत्वादी म्हूण आमी जाणाव. तूं कोणी मनशाची पर्वा करिनाय, कित्याक मनशाच्या तोंडा पुरतें उलोवंक तुका कळना. बगार, सता प्रमाणे देवाची वाट तूं शिकयताय. सांग आमकां रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचें आमच्या कायद्याक सामाकी विरोध. आमी तो फारी करीजे की करूंक नजो. जेजून तांचो हात घात जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक तुमी म्हाका पास मांडूंक सोदतात. एक नाणें हांगा हाडा, हांव तें पळयतां. तांणी ताका एक नाणें हाण दिलें. तवळ जेजून ताचे लागीं विचारलें, कोणाचें हें रुपणें आनी कोणाची ही लिपी? तांणी जाप दिली, चक्रवर्तीची. जेजू तांकां म्हणालो, तर चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया, देवाचें देवाक दिया. इतलें आयकून ते सर ताचे विशयेन आजाप जाले. देवाचें उतार हें. भाव भयणीनो, तुमचो विशय जावन आसा शांतिकाय. पूण शांतिकाय कशी मेळटा? शांती पयले आत्म्यान आसपाक जाय. आनी हो आत्मो केन्ना शांती जाता? जेन्ना आमी देवा कडेन जुडोवन वेता, एकवट जाता, बरोबर आसता. आनी कशें बरोबर आसता आमी? मागण्या वरवीं. तो भाव भयणीनो, आयज म्हजो मुखेल विशय जावन आसा मागण्या वर. मागण्याचो मनीस जावची शांतिकाय काळजान, आत्म्यान, कुडीन. आनी ही शांतिकाय तुमच्यान दुसऱ्याक दिवपाक जाता. भाव भयणीनो, मागणे कोचचे खातीर हांव थोडीशी घडणी तुमकां सांगता. पयलो आमी विचार दवरया, जेजू मागणे कोत्तालो की ना? जेजू आमकां 4 पावटी दिसाक मागणे कोत्तालो. 4 पावटी. सकाळी मार्कूच्या शुभ वर्तमान अध्याय 1 प्रीस संख्या 35, मार्क चॅप्टर 1 वर्स 35. सकाळी फांत्यार उठोन जेजू आपणा बापा कडेन उलयतालो. देनपारचे वेळार तो मागणे कोत्तालो. हे खंय मेळटा? मातयाचे शुभ वर्तमान अध्याय 27 वर्स 46 मेळटा. देनपाराक
तो बापाय कोडे उलयतालो. तो सांजेच्या वेळार पासून मागणे कोत्तालो जेजू. खूंय मेळटा ते? माथ्योचे शुभ वर्तमान अध्याय 14 वर्स चॅप्टर 14 वर्स 23. हे तिसरे पावटी दिसाक सकाळी दनपारा सांजे आनी रातीक लुकाचे शुभ वर्तमान अध्याय 12 जेजू 4 पावटी मागणे कोत्तालो. आमकां एक पावटी करपाक त्रास भोगता. कित्याक त्रास पडटा? जेन्ना आमी रोजार कोत्ता तेन्ना आमचे रोजार अशें, आमच्या बाबा जर गिजा तुजें नांव पळय जावं, अरे थिंगा उदक शिजोंक दवरला, मातशें तें पळय गॅस ऑफ कर, मातशें गॅस ऑफ कर रे. आनी मागीर आमी आंग खोरपिता अशें. न्हीद येता रोकडेच. मागणे कोत्ताना फाट खोरपिता आनी अशें करता आनी झेमो काडटा आ करून. मागणे कोत्ताना न्हीद येता. टीव्ही पळयतना न्हीद कोणाक येना. IPL मॅच करतना कोणाक न्हीद येना. 3 वरां पिक्चरा सामकार बसल्यार कोणाक न्हीद येना. मागणे कोत्ताना आंग खोजुता, पाट दुखता आनी कुमावन धांवपाचें तुका गरजेक. मुतकोंक वेता, कोण हागोंक वेता. मागणे कोत्तानाच. भाव भयणीनो, आमी मागणे कोत्ता तेन्ना सत्यान करपाक जाय. काळजान भितर रिकपाक जाय ही मागणे. धाकटीशी गोडणी सांगता जोझफ स्क्रॅविनाची. जोझफ स्क्रॅविन अमेरिकाक हाल्लो आनी ताचे काजार हाल्ले. फकत 3 दीस हाल्ले काजाराक आनी ताणें सगळे येवजण केले. जोझफ स्क्रॅविनान सगळे आपणाचे गर्लफ्रेंडाक व्हरोन ताणें कापडां बा सगळे शिवले. आपणाचो सूट आनी टाय आनी मोचे बा सगळे ताणें हाडले, घरा दवरले. फाल्यां ताचे काजार हाडले. सगळे ताणें सगळे समाधान केले. सगळे ताणें पळयले कितें करपाक जाय, कितें करपाक जाय. एक दीस आदीं जोझफ स्क्रॅविनाची गर्लफ्रेंड एक्सिडंटान सांपडली आनी मरोन गेली. ताका ते भोगले. आनी तो जोझफ स्क्रॅविन देवाचेर राग जावंक ना, देवाचें शीण करूंक ना. तो अमेरिकाक कॅनडा गेलो आनी 40 वर्सां तो आनी काजार जावंक ना. 40 वर्सां ताणें गोरिबांचो सेवा केलो आनी तो आपणाचे एक पुस्तक हाडले. ते पुस्तकान तो बरयतालो, कितें तरी बरयतालो आपणाचो देवा बरोबर अनुभव. तो मोठोच ताच्या फ्रेंडांक ताका तो पुस्तक मेळ्ळो जोझफ स्क्रॅविनाचे. आनी जोझफ स्क्रॅविनान एक पोएम बरयल्ले आयज जावन आसा, एक पॉप्युलर गॉस्पल सॉंग. त्या गायनाचें नांव आसा वॉट अ फ्रेंड वी हॅव इन जीजस. आमी जेन्ना गायन करता वॉट अ फ्रेंड वी हॅव इन जीजस, उगडास कोरया जोझफ स्क्रॅविनाची. दुसरी गोडणी मदर ट्रिजाची करता. कित्याक म्हाका ब्रदर आसतना हांव पिलार्सो पाद्री, हांव चायनाच्या बॉर्डराचेर काम करता, अरुणाचल प्रदेश म्हणटा पळय थिंगा. आनी म्हाका सोयेक हाडलो. हांव जेन्ना नागपूर शिकतालो, आमी पिलार ब्रदर शिकताले, आमी कोलकाता गेल्ले आनी हांव मदर ट्रिजा जिते आसतना कोलकाता तिचे बरी हांव 15 दीस काम केलां. आनी ती बाबडी ते कोण कोण रस्त्यार पडलेले सगळे पळय भितर कुसलेले आहा ते हें काडटाली, ती सगळे वर्म्स काडटाली आनी आमकां थिंगा कामांक लायले. ती मदर ट्रिजा कोलकाता एका यंग नोविस सिस्टराक सांगले, आगो हिंगा ये, फाल्यां 300 सिस्टरी येतात कोलकाता, सगळे वाटेनतान येतात, इंडियाकतान येतात, मातशें तांचे ब्रेकफास्टाची पळय. आनी मागीर हे सिस्टर वय वय म्हणून आली आनी मागीर सांजेच्या वेळार, आतां सकाळी हें आहा, सांजेच्या वेळार वचोन ती सांगता सिस्टराक, मदर म्हणटा, मदर आमकां फाल्यां ब्रेकफास्टाक कांय ना, बोटाटे नान, कांदे नान, मिरसांगो नान, कांय ना. आनी मदर ट्रिजा हे सिस्टराक काडटा, कोलकाताची मदर ट्रिजा, आनी कॉपेलान वता आनी मागण्यांक बसयता. आनी मदर ट्रिजा दिमी घालून 1 वर मागणें कोत्ता आनी ते सिस्टर मागणें कोत्ता. सकाळी कांय ना, पूण मागणें जातोच एक दारार कोणें बेल मारलो. बेल मारतोच एकलो मारवाडी थिंगा उबो आहा आनी ताणें सांगलें, फाल्यां म्हज्या भुरग्याचे बर्थडे आसा, हांवें दोन बॅग्स कांद्याचे हाडल्यात, बोटाट्याचे हाडल्यात, तांदूळ हाडल्यात आनी कितें खावपाक हाडलां. हे मागणें करून तांकां हे 300 माद्रींक तिणें नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट दिलो.
सेंट थ्रीज ऑफ अविला कितें म्हणटा, sin will keep prayer away from you or else prayer will keep sin away from you. पातोक तर करशी मागणें जायना, तूं तो मागणें करीत पातोक जायना. तो कितें सोदूंक सोदतात, पातोक कोत्ता जाल्यार मागणें ना, मागणें कोशीत जाल्यार पातोक ना, अशें सेंट थ्रीज ऑफ अविला म्हणटा. सांत आगुस्तीन कितें म्हणटा, ताणें एक बरें गॉस्पल सॉंग बरयलें ताणें, आनी तें गायनाचें नांव अशें आहा, God is only a prayer away. He is only a prayer away. God will be with you whenever you pray. तर भाव भयणीनो, हे 3 व्हडले जाणवी तांचे हांवें तुमकां दिला. 7 पावलां आसतात मागणें करपाक, 7 पावलां. पयलें म्हणल्यार जेन्ना तूं मागणें कोत्ताय भाव भयणीनो, देव तुमचें मोदें आसा म्हूण ताका आमंत्रण करपाक जाय. जायते पावटी आमी देवाक आमंत्रण करना. मागण्यांक जेन्ना बसताय तेन्ना देवाक आमंत्रण करात की मोज्या मोदे तूं राव. आनी साम 145 18 म्हणटा, बिलीव दॅट ही इज प्रेझेंट. विश्वास दवरात की जेन्ना तूं प्रार्थना कोत्ताय देव तुजे मोदे आसा. आनी प्रार्थना कोत्ताना साम 46:10 म्हणटा, तुमची मोबायलां भायर घाल, जोती भायर दवर आनी घडयाळ भायर दवर. भाव भयणीनो, आमी मागण्यांक बसता आनी मोदें मोदें आमी एक दोळो मारता आनी मोबायलाक पळयता. मोबायल नासतना कोणाचें चलना. कोण मोतलो एक दीस एक पादिगार मीस कोत्ताना कोणाचे मोबायल वाजले आनी तो फकाणीस मातसो पाद्री. ताणें म्हणलें, कोणाचे पळय मोबायल वाचलात बेगीन बेगीन घेयात, कित्याक देव तुमकां आपयता. मोबायल, आमकां मोबायल नासतना देवाच्या मंदिरान वचपाक जायना. मोबायल जाय, कोण मरतलो कोण मरना. तो घोडेक तूं घरा पावतसो मरतलो, ताच्या आदी कोण मरना. पूण आमकां मोबायल जाय, कित्याक आमकां मोबायलाची गरज. आनी ताका लागून आमी मागणें करना बरोबर बरे भाशेन. दुसरे पावळे म्हणल्यार मागणें करतना प्रेज टू गॉड, देवाक वाखाणणी दियात, गायनां करात. काय बरी आमची गायनां आसात, मंगलोर भाशेन, कोंकणी भाशेन जायते आमची मागण्यो बरे बरे गायनां आसात. आमी ताका गायनाचो झेलो म्हणटा. झेलो गेलो, गायनाय नकोत. आमी पुस्तक हा, घरान पुस्तक पडला पूण आमकां गायन करपाक जायना. ताका लागून सांत पावल म्हणटा आमकां, गायनां करात, देवाक वाखाणात आनी ताची स्तुती करात. कित्याक जाय तें तुका मेळ्ळें, तूं जितो हाय, हांव जितो हांव, ही व्हडली एक मिरिकल. आनी ताका लागून आमी देवाक वाखाणपाक जाय. तिसरें म्हणल्यार तिसरें पावलणें मागण्याचें पेनिटेन्स, आमी सॉरी म्हणपाक जाय. साम 51 म्हणटा, आमी आमच्या आवयच्या कुसव्यांतान पातकी जल्मल्यात. तर म्हणल्यार कितें, तुमी पातकी हांवूय पातकी. कित्याक आवयच्या कुसव्यांतान आमी पातकान जल्मल्यात. आनी ताका लागून जेन्ना मागणें कोत्ता पयले आपणाचे खालतीकायेन मागण्या वरवीं आपूण एक पातकी म्हूण देवाक वाखाणात. तो तिसरे पावण्यार वसत जाल्यार आमी पातकी म्हूण मानून घेवपाक जाय. चवथे स्टेप, पवित्र आत्म्याक वाखाणात. पवित्र आत्मो जावन आसा एक व्हडलो देण. आनी तो संत पावल म्हणटा, तो पवित्र आत्मा तुमकां मागणें कोत्ताना देवाक बाप्पा म्हणून तुमकां वळखूंक मेळटा. आमी तुमच्यान ताका बाप म्हणून म्हणपाक जाता. तो पवित्र आत्मो मागात, कित्याक पवित्र आत्मो भितरली शक्ती मागणें करपाक. 5वें पावल म्हणल्यार भाव भयणीनो, देवाचे प्लॅन कितें. जायते पावटी आमी देवाक देरे बाबा देरे बाबा देरे बाबा कोत्ता. आमी फकत मागता. पूण देवाची येवजण कितें, आमी तें मागोना. आमकां जाय जल्दी 5. आमी फूल हावजाक रावना. हावजी खेळटाना फूल हावजाक कोण रावना, जल्दी 5. ताका लागून पयले व्हडले पयशे जल्दी 5. तर आमकां देवा कडेन जल्दी 5 जाय. आतां दी. पूण देवाक कितें जाय तें, देवाचो पर्पस कितें आहा,
कितें देव तुका दिवंक सोदता ताची प्लान विचारात, देवाचे प्लान विचारात. देव पावंचो पावल. 6वे पावल्यार भाव भयणीनो पेटिशन्स, जायते तुमी धरला थिंगा पेटिशन्स, मागणे. भाव भयणीनो जायते फावटी आमी मागता तेन्ना आमी आमचे खातीर मागता न्हय, रॉंग हे. पयले दुसऱ्या खातीर माग, देव तुकाय दिता. तुजो शेजारी भुरगो आहा आनी तुजोय भुरगो आहा. तुज्या शेजारीच्या भुरग्याक ताणेंय ग्रॅज्युएशन केलां, ताका नोकरी ना, आनी तुज्याय पुताक ताणेंय ग्रॅज्युएशन केलां, नोकरी ना. मागणें करतना सांगपाक जाय, देवा म्हज्या शेजारीच्या पुताक नोकरी दी आनी म्हज्याय पुताक नोकरी दी. देव दोगांयकी दिता. तूं तर तुका मागशी आनी शेजाऱ्याच्या पुताक मागनाय, तोय गरीब तुमचे भाशेन, ताकाय ताच्या आवय बापयक ताणें मदत करपाची एक आशा. तो दुसऱ्याच्या भुरग्यां खातीर मागशी, देव तुज्याय भुरग्याक दिता. नाजाल्यार हे मागणें सेल्फीश जाता. ताका लागून मागतना दुसरे पासत मागपाक जाय. आनी निमाणें म्हणून हांव हें संपयता. देवाचो शांतिकाय मागात. कोलोसियन्स 3:15 म्हणटा, सन पावलचे चीट कोलोसियन्स 3:15 म्हणटा, लेट द पीस ऑफ क्रायस्ट रूल इन युअर हार्ट्स. देवाची शांती तुमच्या काळजान रिगुनी आनी तुमच्या जिविताक चलोवनी. भाव भयणीनो, हें जावन आसा आयज म्हजें मागणें तुमचे खातीर. बरे भाशेन आमी समजिकाय घेवपाक जाय. आनी 2 मागणे आसतात. एक आसता सामुहीक मागणें. आमी स्मॉल क्रिश्चन्स कम्युनिटी जेन्ना एकठांय जाता ताका म्हणटात सामुहीक मागणें. सायबीण मांयक तेन्ना आमी घरा वता, ती सामुहीक मागणें. आमी अरुणाचल प्रदेश ओयतुंबराच्या भुरग्यांक सायबीण मांयक वता आनी जानेवारीच्या म्हयन्याक देवाच्या उतराक वता. देवाचें उतर घरांनी वेता. सायबीण मांय घरांनी वेता. ती सांगता, पळय म्हजो पूत येता, तो जिविताचो शब्द येता, तो म्हज्या फाटल्यान येता, हांव रस्तो सांबाळटा, तो म्हजो पूत तुज्या घरान जानेवारीच्या म्हयन्यार तो बायबला वरवीं देवाच्या उतरा वरवीं तो येतलो. भाव भयणीनो, एक आसता कम्युनिटी मागणें, दुसरें आसता पर्सनल मागणें. आमी तर पाद्रीपण चलोवपाक जाय. आमच्या जिवितान एक सुमार 1 वर तरी मागण्यान बसपाक जाय. तुमकां तो जिवितान भलायकी जाय, बरेपण जाय, फळां जाय, तुमी 1 वर न्हय जाल्यार पर्सनल 15-20 मिनटां तरी पर्सनल मागणें करपाक जाय. आनी घरान मागीर ते रोजरी आमचे चलता ते आमी मिस करपाचें न्हय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. My dear devotees, Father Evan has given us a lovely, inspiring speech on and connected how we would get peace. We thank him for the wonderful examples which he's given us of Joseph Scriven, Mother Teresa, Saint Teresa of Avila, Saint Augustine's, the gospel song, God is only a way, God will be with us when you pray. And also the few points which I noted down was that invite God before you pray. And rejoice and sing and loudly say your prayers to the Lord. We only ask for ourselves when we pray. As he rightly said, we should not only pray for ourselves but also to pray for others, our family and our neighbors. Dear Father Evan, on the behalf of the Society of St. Anthony, I thank you. We shall now be having the offer to him. आम्ही गाऊन घेऊया, जीवन म्हजे सोम्या. वो तेरे
सगळी उभे राहूयात. मिलाग्रीस रेस्पॉन्स. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता श्रेया भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या गुशे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे महिमा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अनंत बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या सदीन सदा आनी सदा सर्वदा आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळलेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या गुशे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये मा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार अनंत बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या सदीन सदा आनी सदा सर्वदा आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळलेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या गुशे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये मा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार अनंत बापाक आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या सदीन सदा आनी सदा सर्वदा आमेन. जाय तुका विचमिताचे भाग तर सांत आंतोनी लागी माग. पळय कसो देंवचार पळता इफरनाचो ताळो मोडतात. जाप सांडलेली वस्त वेगळी मेळटा, बंदखणीचे दार उगडता आणि पोळसरती मोडांच्या उचांबळ दर्यो थडयता. सगळी मनशाची पिडा थंडयता आणि नाम जाता. सांगतात दोळ्यांनी देखलेले ते वयर संगतीस पुरुष पदवाचे. जाप सांडलेली वस्त वेगळी मेळटा, बंदखणीचे दार उगडता आणि पोळसरती मोडाच्या उचांबळ दर्यो थंडयता. ताचे अगणित मोजतीन फेस धर्म चूक मौन फाटी सरता. अस्कत जालेलो घटवता पिडेवन तो बरो जाता. जाप सांडलेली वस्त वेगळी मेळटा, बंदखणीचे दार उगडता आणि पोळसरती मोडाच्या उचांबळ दर्यो थंडयता. आनंद बापाक आणि पुत्राक आणि आनंद स्पिरीट संताक जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वता आमेन. अंतिफोन. मानवल्ल्या सोम्या तुझ्या चाकरांक आणि ताचे वरवीं व्हडा विस्मितां तुवें केलें. रिस्पॉन्स. सगळ्या पासून सोम्या तुझे पवित्र नाव मागया. ए देवा भगवंत आंतोनीच्या तुझ्या कॉन्फेसराच्या वते केले परब खुशाल करून सायबा तुजे इगर्जेक तिका मेळोवंक सदां काळ आत्म्यांचो आदार आणि फावो जावं बगोवंक ससनाचो संतोष आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं. नोवेनाचे मागणे. हे आनंदवंता संत आंतोन, जेजू आणि मोरयेच्या विश्वास्या आणि भेटलेल्या साखरा आणि सान फ्रांसिसाच्या अजिजाचे पहिले उर्दीच्या जळट्या दिव्या तुका जो
तुका जो देवान बोरला देवान बोरला देण्यांनी आनी सोयंबा वर्ते पोदवे सगळ्या भुताचेर आनी देवचारांचेर जे रास करतात या संसारान घालून तांकां सगळ्यांक तुझे कशे काल आनी करून तुका एक उपकाराचो दिनार कालतेपणान तर तुका उलो मारून रकडेच पोळटा मोर्न सुखी कोरगां देवचार आनी पेस्तीचो असो पिडेवंताक मेळटा भलायकी अडकलींक सांपडलेल्यांक आदार तंटे पांगले बरे जातात दर्यांचे मोड तंडयता सगली पेरिगाम ना जातात सगळे देखते आनी गुप्ते दुस्मन दुस्पडतात उज्याच्या तर कांपीच्या पेरिगांतले निवारतात आनी सांडलेल्यो वस्तू मेळटात जशी सगळे उपकार मेळटात तुझ्या ओजपाचे पोदव्याचे बोलान आमी मागता तुझे लागी विनंती करूंक जेजू लागी जो ल्हान भुरगो जावन येतलो तुझे वेंगेन आपुरबायेचे उमाले घेवंक आनी तसे भाव बागेवंती माये लागी जिसो तूं वर्तलोय एक विश्वासी चाकर मेळून घे आमकां आत्म्याचे आनी कुडीचे कुरपेचे उपकार जशी आमकां चड गरज अदीक करून हांगा सांग तुजी खेरीत गरज पाव आमकां सगल्या आडकोळ्यांनी आनी खोंतींनी आनी सोर्गीची वाट तांकून खेरीत भाशेन मागणें करुया मिस्टर मिनिनो कोलासो मिसीस SP3 कोलासो आनी मास्टर एलेक्स कोलासो ओतम्या खातीर जोसेफीन कोयलो हांचे खातीर तिच्या ओतम्या खातीर मागुया आतां सगल्या पेटिशनाचेर हांव आशिर्वाद दोत्ता आनी देवाक उबारता पाव आमकां सगळ्या अडकलींनी आनी कंती दुखींनी आमी सर्गींची वाट तांकून पावच्याक ससनाच्या सुखाक अशें जावं आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं सवदेश करता ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां तळ्ळेन पडोवन दिवं नाका वायटांतल्यान आमकां निवार नमान बरे कुपेन बिले सोमी तुज्या संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदी फॉल तुज्या खुशीचे जेजू ती बरी देवाचे माया बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन अनंत बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या सदां सदां आनी सदां सर्वकाळ माग आमचे पासोत ए भाग्यवंता संत आंतोन जे जेजू क्रिस्तान आमकां दिवन म्हणला ते आमकां लाबून
मागुया. सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, जणे तुझ्या विश्वासा कन्फसेराक संत आंतोनीक अनंत बरीत केलाय, दिवं ताका तांबून आसतना मिलाग्री करचे देणे. काकुतीन आमकां आयक आनी निर्मी जे आमी विश्वासान आनी ताच्या पुण्या वरवीं मागता, ते आमकां ताचे मजतीन सुकोन आसतना फावो जावं. क्रिस्ता आमच्या दन्या वरवीं अशें जावं. आमी गाऊन घेऊया नंबर 11 ऑन पेज 13. Sant Antoni Bocca Santa, Portugal tu sono portota, tu ci livrar che ta bocca, minim Gesù rayam coraza, tu ci livrar che ta bocca, minim Gesù rayam coraza, portoloi duri al memlipso, bocca mode prego goilolo, doria de gesher mautuzo, masli voil son tu hai kotolo, doria de gesher mautuzo, masli voil son tu hai kotolo. Sant Antoni Bocca Santa, Orsoran sai batuci tera, soda vetu cori bocca, ama papiancha shara, soda vetu cori bocca, ama papiancha shara. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.